गोंयांत जी लोकसंख्या आसा त्या संख्येंतले 1% परस चड लोक कोरोना बाधित जाल्ले आसा। गोंयची इतली कमी लोकसंख्या आसून तातूंत 1% लोक कोरोना बाधित जावप म्हळ्यार ही चिंतेची गजाल आसा, अशें गोंय आप पक्षाचे सचिव प्रदीप पाडगांवकारान म्हळां। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। गोंयांत हालीं एक बातमी पसरल्या की आमच्या लोकसंख्येतले 1% परस चड म्हणजे 1% तरी लोक COVID-19 बाधित जाल्यात, दुयेंत जाल्यात आनी आमच्या ह्या राज्यांत दुयेंसान सोंपिल्ल्याचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा, 175 जाला। सो हे सगळे जर पळोवंक गेले जाल्यार खंय तरी कितें चुकलां अशें दिसपाक लागलां। आमचें गोंय अकॉर्डिंग टू द जिओग्राफिकल एरिया म्हणजे आकारा प्रमाणे सगळ्यात ल्हान राज्य देशांत आणि लोकसंख्ये प्रमाणे देशांत सकयलसून चौथे म्हणजे आमचेहून तीनूच फक्त राज्यांनी पॉप्युलेशन कमी आसा आणि आमी चौथे म्हणजे सकयलसून चौथे सुवातेर आसा। इतले कमी पॉप्युलेशनान 1% बाधित जावप हो एक भिरांतीचो एक प्रश्न उद्भवला। हे सगळे कित्याक जाता? पयली सरकार गाफील रावले म्हणून काय? मार्चान, एप्रिलान, मे म्हयन्यान आमचो सरकार म्हणटालो आमकां कांयच प्रश्न ना, कसलोच दुबाव ना, सगळें बरें आसा, भिवपाची गरज ना। आणि आता जून, जुलय, ऑगस्ट या 3 म्हयन्या भितर मेल्ल्याचो आंकडो 175 जावप, दुयेंतीचो आंकडो 1% लोकसंख्येचो जावप हे खरेंच एक भिरांत लोकांच्या मनान तयार करता। आणि सामान्य मनशा खातीर कितें आसा? आज जर तुम्ही पळयशात जाल्यार एक मंत्री जावं आमदार जो बरो ना जाता, जावं इवन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थाचो डायरेक्टर तो आपल्या ह्या यंत्रणेचेर विश्वास दवरिना काय कितें म्हणून तो अजून प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत रावता। हे सगळे जे कोण बरे ना, आमचो आयुष मंत्री देशाचोय बरो ना, हे सगळे जे कोण बरे ना ते सगळे बेगीन बरे जावचे, तांकां तांची प्रकृती सुदारची अशें आमी मागता।